नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। चर्चिल वाचा सुंदर जेलींतल्यान सुटले। 2.5 म्हयने उपरांत स्पेशल कोर्टाचो जामीन। दोगांकय 5 लाखांची हमी। केस सोंपा मेरेन देश सोडून वचूंक मेळचे ना। पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू जावचे पयलींच महापालिकेत राजकारण। जीएसआयडीसी सल्लागार नेमून धाडटली केंद्राक प्रस्ताव, मात प्रकल्प चालीक लावचो कोणे ताचेर धुमशेणां। सगळ्यो फेरी सकाळी 9 ते 11 मेरेन बंद। चोडणा, दिवाडे, मडकय वाठारांनी लोकांचे हाल। फेरी स्टाफ मागता 19 म्हयन्याचो ओव्हरटायम। सुदीन म्हणटा कारवाय जातली। बीफ बंदीचेर सगळ्या थरांतल्या लोकांचे मत जाणून निर्णय घेवचो पडटलो। गोंयांत आपूण फोलगा मारपाक येना, रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो मोनोलॉगांत। पुलीस राजकारणी मटका नेक्ससांत क्रायम ब्रांचीचो एफआयआर। थियेचो राजकारणी किरण, पुलीस 1100 एजंट धरून 2 मराठी दिसाळ्यांचेर एफआयआर। आणि चेन्नईन एफसी कडेन एफसी गोवान नेट दाखयलो ना, टीम कमी पडली। आयएसएलांत नवे तंत्रज्ञान वापरूंक जाय, कोच झिको उलयलो मिडिया कडेन। एफसी गोवान घेतले 4 गोल। खबरो विस्तारान। चर्चिल आनी वाचा सुंदर जेलींतल्यान सुटले। सुमार 2.5 म्हयने उपरांत आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आनी जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराक कोर्टान जामीन दिले। जायका कंत्राट दिवंक लुईस बर्जर कंपनी कडच्यान 6 कोटी लाच घेवपाचें कारस्थान केले म्हूण तांचेर आरोप। दुसरे वटेन दिगंबर कामत क्रायम ब्रांची आड हायकोर्टांत आर्ग्युमेंट घालता। एफआयआर जावचे पयलींच रक्षा मंत्री पर्रीकार आनी मुख्यमंत्री पार्सेकारान ताचें नांव घेतलें। हाचे वेल्यानूच केस राजकी म्हूण खंय स्पश्ट जाता। जायका केशीत कोलवाळे जेलीत आशिल्ल्या चर्चिलाक सोमारा जामीन मेळ्ळो। आनी हांव मागतां जेजून प्रूफ बेगिनी कोत्तलो ही केस चर्चिल ऑनेस्ट आहा वो चर्चिल करप्शन आहा तो रोखडीच लोकांक मेवतली न्यूज। आनी तेच भाशेन हांव मागतां सगळे मिडियांक जे दिसाक 5 तारखेर म्हाका क्रायम ब्रांचान अरेस्ट केलो ते दीस तुमी गाड्यांक 4 वर देखून तुमी म्हाका रायल म्हणून देव बरें करूं। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। सोमारा पणजेच्या खासा कोर्टान आनंद वाचा सुंदराकूय जामीन दिलो। दोगांकूय सशर्त जामीन दिला। कोर्टान दोगांय आरोपींक जामीन दितना कांय अटी घाल्यात। दोगांकय 5-5 लाखांची वैयक्तीक हमी आनी चौकशी यंत्रणे कडेन पासपोर्ट जमा करपाच्या अटीर जामीन दिला। जायका लाच प्रकरणाचो निकाल लागो मेरेन दोगांकूय देश सोडून वचपाक मेळचे ना। कोर्टाच्या निकाला उपरांत चर्चिलाचे धुवेक उमेद जाली। Thank God for all I can say is I want to thank God and I want to see my daddy at home. दुसरे वटेन दिगंबर कामतीक दिल्लो अटकपूर्व जामीन रद्द करचो म्हणून क्रायम ब्रांचीन घातिल्ले याचिकेचेर सोमारा सुनावणी सुरू झाली। ही केस फक्त राजकी सुडा खातीर म्हणून दिगंबर कामतीच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। अमेरिकन कोर्टात जेम्स मॅकलंगाच्या जबानीच्यो खबरो मिडियांत आयल्यो आनी रोखडेच रक्षा मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात दिगंबर कामतीचे आरोपी म्हणून नाव घेतले। कसलीच चौकशी जायनासतना पर्रीकर आनी पार्सेकाराक आपले नाव कशें कळ्ळे काय म्हूण दिगंबराचो आर्ग्युमेंट। याचिकेचेर आर्ग्युमेंट मंगळाराय चालू उरतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस। पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू जावचे पयलींच राजकारण घुसलां। पणजे शाराचे स्मार्ट सिटीचेर सल्लागार नेमून प्रस्ताव जीएसआयडीसी केंद्रीय शार विकास मंत्रालयाक धाडटली। मात प्रकल्प चालीक लावप कोणे ताचेर महापालिकेंत सत्ताधारी विरोधी नगरसेवकाची धुमशाणां सुरू जाल्यांत। जीएसआयडीसीचो खासा सेल करून प्रकल्प चालीक लावचो म्हूण प्रस्ताव आयिल्लो, मात विरोधकांक तो एकोडे जीएसआयडीसीचे हातांत दिवपाचो ना। महापालिकेचे खासा बसकेची 3 वरां तातूंतच गेलीं। सिलेक्शन ऑफ कन्सल्टंट स्मार्ट सिटी खातीर तो
टायम शॉर्ट आसल्या कारणान GSIDCच्या थ्रू करपाचो ठरलेलो आहा आनी दुसरो फॉर्मेशन ऑफ एरिया लेवल कमिटीज दोनूय करप पास जाल्लो. 14 तारखेक मिटिंग्स आसतली विथ दॅट कन्सल्टंट एन ऑल तेजें सजेशन दिवपाक. स्पेशल सेल जो करपाक तो GSIDCच्या थ्रू नाका म्हणून त्या खातीर तो GSIDतल्यान सेल करचो म्हणून आमी प्रयत्न केल्लो, जेका काही कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन घेतिल्ल्या. पूण सद्या ते फर्स्ट जे आमचे आशिल्ले तितून एक ठरला की कन्सल्टन्सी जी आसा ती GSIDCच्या थ्रूच जातली आनी मागीर स्पेशल पर्पज वेहिकल म्हणजे फुडलें इम्प्लिमेंटेशन बी आहा ते तेजेर आमी कॉल मागीर घेतले. गोंयच्यो सगळ्यो फेरी सकाळी 9 सावन बंद उरल्यो. 2 वरां फेरीबोटी बंद दवरून 11 परत चालू केल्यो. चोडणा, पणजे, दिवाडे, मडकय, सारमानस, रासय, शिरोडा सारकेल्या वाठारांनी फेरी बंद दवरिल्ल्यान नित्याक यो वच करपी लोकांचे बरेच हाल जाले. 19 म्हयन्याचो ओव्हरटायम दिल्लो ना म्हूण स्टाफान फेरीबोटी बंद दवरिल्ल्यो. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान फेरी स्टाफाक संपाड शिटकावणी दिल्ली, मात बंद जालोच. सुदीन म्हणटा फेरीबोटीच्या स्टाफाचेर कारवाय जातलीच. ओव्हरटायम थकबाकी दिवची म्हूण फेरीबोटीचो स्टाफ फाटले कितलेशेच म्हयन्या सावन मागत आसा. तांकां फाटले 19 म्हयन्यांचो ओव्हरटायम दिल्लो ना. निमणे सोमारा सकाळी स्टाफान फेरी बंद दवरल्यो. सकाळी 9 ते 11 मेरेन फेरी बंद उरल्यो. फेरी बंद आशिल्ल्यान पणजे, चोडणा, दिवाडे, मडकय सारकेल्या वाठारांनी कामा धंद्याक वचपी लोकांचे 2-3 वरां बरेच हाल जाले. मात केरी तेरेकोलची फेरी नित्या भशेन चालू आशिल्ली. 19 महिने झाले ओव्हरटायम आमकां अजून पासून दिवना. त्याच्याक लागून आमचे कडसून डेली काम करून घेता आणि तशेंच आमकां 6th पे कमिशनाक जे पळय आमकां बेजीक पे लायला आतां 10 वर्सां सोंपत जायत येयली. 2-3 म्हयने उरल्या अजून ती आमकां बेजीक पे आमकां अजून लायल्लो ना. आणि बेजीक पे म्हटल्यार आमकां तेजो मोबदलो ओटीचो वरांनी कावंटींग करून अजून ते दिना. DA दिता, बेजीक पे दिता आणि अजून आमकां ओव्हरटायम दिना. ह्यो फुडें सुद्दां मागणी जालें ना जाल्यार हेज्यान फुडें आमी आनीक परती खर शिटकावणी दितले आनी परते आमी बंद पाडटले. आमचे मागणेचेर आमी ठाम आसा. हो पळय फेरीबोट कर्मचाऱ्यांनी हो बंद थेयल्या आनी आमचे लोकांचे पळय हाल केला ते आमकां वचोंक दुसरी वाट लागीं हजरूच ना. तेन्ना हें पळय जें बंद केलां तें तेंचे बेकायदेशीर आहा. तेन्ना तेंचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. बंद केलां तें बरें आसा पूण हांगा एक तरी फेरीबोट तेंच्यांनी एक दवरपाची. समज आतां कोणी तर बरो ना जाल्यार आमी कितें करपाचें, तेका कसो व्हरपाचो? हे लोकांक त्रास करून सोडल्या हेंच्यांनी. एक जर तेंच्यांनी पयलींच कामगारांचे तरी कितें प्रस्न आसा ते सॉल्व करूंक जाय आसले आनी आमकां लोकांक अशें वेटीक धरूंक जायनासलें. आतां लोक हांगासर 2-2 वरां 3-3 वरां हांगासर रावतात. कामाक वचोंक मेळना लोकांक. कितें जाल्लें? कितलो वेळ आसा तूं हांगा? तुका आतां खंय वचपाचो आसा तूं? आमकां ही सामकी मोस्ट इम्पॉर्टंट फेरी. कित्याक म्हणल्यार आमचें चडशें ट्रॅव्हलिंग हे सायडींतल्यानूच जाता. रासय मागीर दुर्बाट सन रासय. पण आमकां ही आडपय फेरी आशिल्ली कारणान मातशें आमकां बेगीन पावता आमी. उपरांत 11 फेरी नित्या भशेन सुरू जाल्यो. सुरू जातनाच पॅसेंजरांची गर्दी पडली. फेरी सुरू जाले उपरांत लोकांक सू जाले. न्हंय येरादारी मंत्री सुदीन म्हणटा फेरीबोटीच्या स्टाफाचेर कारवाय जातली. एस्मा लागून सुद्दां जो स्ट्रायक केल्लो आसा तांणी इट इज बिहायंड द रुल्स. गव्हर्मेंट वील एक्ट एज पर द रुल्स and will take action on all the people. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलीस राजकारणी मटका एजंट नेक्सस केशींत हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत क्रायम ब्रांचीन 11 जाणांचेर FIR घाला. थियेचो राजकारणी किरण, गोंयचो मटका एजंट बुदो उर्फ पारेख धरून गोंयचे 1100 मटका बुकी, कल्याण आनी गुजरातचे मटका एजंट, मटक्याचे नंबर छापपी 2 मराठी दिसाळीं, राजकारणी आनी पुलीस मेळून 11 जाणांचेर FIRांत गुन्यांव नोंद केला. गोंयांत सर्रास मटको चल्ला. ताका पुलीस आनी राजकारण्याचो आशिर्वाद आसा म्हूण काशीनाथ शेटे हायकोर्टांत गेल्लो. आतां घेवया एक विराम.